Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमची जात्रा जी आसा ती माघ शुद्ध प्रतिपदा ते अष्टमी म्हणजे 12 फेब्रुवारी 2021 ते 20 फेब्रुवारी 2021 अशी चलतली. तशेंच मेन दीस जो आसा महापंचम ती 16 फेब्रुवारी दिसा अंदू अन्न संतर्पण हे आसचेना. आमी एक SOP अशी गव्हर्मेंटाच्या एमएचआरान जी ठरयल्या आमचे जे रथाक पळय गर्दी जाता नाल्ल मारपाक रथाक ती टोटल कंट्रोल करपा खातीर आमी बॅरिकेड सिस्टम करपाची ठरयल्या. देवळान एट अ टायम फक्त 10 लोक एवरी डे रातची हांगा आरती टायमार स्क्रीन घालतले. म्हणजे आमी शक्यतो लोकांक फक्त नाल्ल खण कोणाची वार्षिक पड आसता कोणाची मागणेचे आसता सो ते आमी ना म्हणपाक शकना. पूण ट्रॅफिक पुलिसांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा. ताणें सांगलां की आमी वता थंय आमचे पुलीस दवरतले. शक्यतो पुलीस कांय पार्किंगेक प्रॉब्लेम जावचो ना ते ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली आसा. आनी आमी तांकां सांगलां की जे जे आमचे कडेन सहकार्य लागता ते आमी तुमकां दिवपाक मदत करपाक तयार आसा. हे गोष्टी हांगा करपाक जाय एज पर शेड्यूल. तेजेर आमी जेन्ना चालू केल्ले तेन्ना एक शेड्यूल घेतलो. आय एम हॅपी टू से दॅट वी आर गोईंग मच अहेड इन शेड्यूल इन सम प्लेसीस. आणि थोडे कडेन एक 2% 5% शेड्युला प्रमाणे ना. एंड वी शूड विथ द सेम सिस्टम जर कंटिन्यू जाले विथ द एबल गायडन्स ऑफ लेविन्सन एंड मिस्टर तारीक we should be able to take the first trial runs of this plant in the month of August. We want to generate a lot of electricity from here, whether it is in the form of solar, whether it is in the form of gas from garbage. हे दोन्ही गोष्टी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांगाच्यान PPA सायन करून जाता तितलो पावर आमी हांगाच्यान घेतले. मनोहरभाई पर्रीकरान म्हाका खूब वर्सां पयलीं हांगाच्यान स्टडी करपाक कित्याक गार्बेज हो इशू म्हाकाय लागता आनी हो प्लांट पयलीं चालू जावपाचो आशिल्लो हांगा. पूण मागीर तो शिफ्ट केलो सालेगांव. पूण बरें जालें थोडे 2 वर्ष बरें जाता की थंय वयतरी थंय त्रुटी जे डिफिशियन्सी आशिल्ल्यो ते शॉर्टकमींग आशिल्ले ते ह्या प्लांटा भितर आमी 100% कंप्लीट केल्ले. वी कॅन एश्युअर यू दीस 100 टन प्लांट विल बी कमिशन इन ऑक्टोबर-नोव्हेंबर. बारीक लोकांक आज जी बेनिफीट मेळ्ळी स्पेशली म्युनिसिपालिटी एरिया लोकांक आनी मागीर आमी रुरल एरिया पंचायत एरिया वतले आनी 1-2 म्हयन्यान हे कॅम्प. सो हितून बेनिफीट म्हळ्यार लोकांक दोळ चॅक करून मेळटले प्लस जे कोणा वखल पडटा त्या वखलांक फ्री दितले आनी जी सर्जरी कोणा ऑपरेशन बी आसा ती आमी करतले. ही गोंय जायना जाल्यार आमी उडपी वन फ्री ट्रान्सपोर्ट तांकां दिवन तांकां ऑपरेशन करून फ्री करून आमी हाडटले. सो अशें करून लोकांक चॅक केल्यार कळटा वदां कोण चॅक करूं वचना आनी मागीर ते ऑपरेशन करता. सो हे पासत हे आमी कॅम्प आमी केलां कोळे. Our aim not only those are having cataract, we will try to do the operation in the nearby hospital with the guidance of madam, or those who really require some emergency operation or some complicated case will be referred to the OP where we will take them and do the operation free of cost. The person who got me here none other than Sri Sripal Naik Babuji. I always pray for his good health because he is been still admitted in our Goa Medical College. येत्या शेनवारा 13 फेब्रुवारी आम्ही गव्हर्मेंट ऑफिसीस जे धारबांदोडा आणि फोंडा तालुक्यात आसा ताका लागून दर वर्सा आमी टुर्नामेंट आयोजीत करता. तो ह्या वर्सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुर्टी फोंडा या मैदानाचेर जातलो. एकूण दोन्ही तालुक्यांतले मिळून 17 टिमींनी ह्या टुर्नामेंटाक भाग घेतलेलो आसा. PWD डिव्हिजन 15, डिव्हिजन 16, PWD डिव्हिजन 3 वॉटर सप्लाय, एक्साइज फोंडा, ID हॉस्पिटल, BDO धारबांदोडा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फोंडा, PE टीचर, फायर ब्रिगेड फोंडा, फोंडा पोलीस, SAG, इलेक्ट्रिसिटी फोंडा, कुळे पोलीस, अंतरिक्ष पत्रकार संघ, ट्रॅफिक फोंडा, RTO फोंडा आणि BDO फोंडा. ज्या दिसा ऑफिसर लेवला किंवा क्लॅरिकल स्टाफ असता जर क्लॅरिकल स्टाफातलो किंवा ऑफिस बॉय किंवा जो प्यून म्हणटा तो जर बरो खेळटा जाल्यार ताका कॅप्टन जावपाची संदी आसता आणि आपल्या ऑफिसराक तो जाय ते बिल्डिंगेन दवरूं शकता. अशें एक मुक्त वातावरण. टुर्नामेंट आसा हो एक फेस्टिवल टुर्नामेंट आसल्या कारणान जितले लोक फोंडेचे आनी हेर वाठारांतले आसतले तेंच्यांनी मुद्द दिवन पळोवचे आनी ज्यो क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी आसतली ह्या खेळाची क्रिकेटाची जशें अजयान सांगलां की बऱ्यापैकी प्लेयर जे गोवा लेवलाचेर ऑल इंडिया लेवलाचेर खेळटात तेय येतले